आमकां एक हें सांगलेलें न्हय, एक ऑर्डर मारलेली. त्या ऑर्डरा प्रमाणे 22 तारखेच्या ऑर्डरा प्रमाणे ते तांकां आमकां एप्लिकेशन कर म्हणून सांगलेलें रायट टू वे. आनी आमी मागीर तें एप्लिकेशन पळोवपाचें म्हणून. पूण आमकां काय कोणाचें एप्लिकेशन तांणी हें बीन काय करना, सगळें इल्लिगल आसा. सो आतां आमी ताका नोटीस मारलेली, पब्लीक नोटीस. हातूंत तांणी 10 दिसांनी काडूंक जाय, नाल्यार आमी काडटले तांचे सगळें अशें म्हणून आमी हें केलां. एज पर रायट नोटीस कोणाक काडल्या तुमी? 18 आमी ताका जे रुल्स आयल्या लेटेस्ट गव्हर्मेंटाचे त्या प्रमाणे आमी सेक्शन 18 तांकां ती नोटीस घातल्या, रायट टू रिमुवल. सो ते तांणी स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट घेवंक जाय, सर्वे बिर्वे करूंक जाय, आनी मागीर ते पयशे बिशे भरूंक जाय आनी करूंक जाय. तशें तांणी कोणाचेंच कांयच ना. आनी तांणी वॉट दे हॅड प्रॉमिस्ड बाय फर्स्ट दे वील क्लियर ऑल द पोल्स तांणी करूंक ना. आनी ते एक्चुअली काय दाखयना करपाचें अशें. आमचे पोल थोडे स्टेबल बिबल ना, स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट घेवन आनी आमी ही आतां नोटीस तांकां दिल्या, पब्लीक नोटीस. ते मिटिंगेक आयिल्ले आयज कितले जाण आयिल्ले त्या मिटिंगाक. नोटीस IT डिपार्टमेंटाक दिला काय किंवा हांवें नोटीस आमी पेपराक घालतले आनी नोटीस दिल्या तांकां ओके. की तांणी ते केबल 10 दिसां भितर काडचे एज पर सेक्शन 18 ऑफ द लेटेस्ट रुल्स ऑफ द गोवा सेंट्रल टेलिकम्युनिकेशन. तांणी कितें म्हणलां, जी प्रॉपर्टी आमची आसा त्या प्रॉपर्टीचेर जर कोणें इल्लिगल करत जाल्यार आमकां काडपाक जाय आसा विदावट अवर. सो 10 दिसां नंतर जर कोण रिस्पॉन्ड करिना काडना जाल्यार आमी काडून घेतलो अशें आमी तेजेर घातला. पावर डिपार्टमेंटाक करपाचो काय IT ताणें काडूंक जाय. आतां तांकां कितें ऑप्शन दिला, तांणी ते केबल काडप आनी कलर कोड म्हणजे एक एकट्यान आतां 4-5 जाणांचे कोणाचो कलर कोड आहा, कोण इंट्रस्टेड आहा, आनी ते सगळे केबल काडप. आनी आतां आमचो काळो केबल आसता जो सर्वीस वायर, तो कट आसा जाल्यार कळना. सो तो काळो केबल सोडून ताणें कसलो तांबडो, मागीर ग्रीन आनी ब्लू, येलो अशें ताणें व्हायट अशें ताणें हें घेवंक. So all operators are illegal, all the operating. दॅट वी डोंट नो न्ही. आज कुठे पब्लीक नोटीस 10 दिसांनी कळटलें न्ही. ते काडना जाल्यार वी वील कम टू नो. कोण नो हायकोर्टान सांगलेलें तांकां आमकां एप्लाय कर म्हणून, पूण एकट्यानूय आमकां एप्लाय करूंक ना रायट टू वे. म्हणजे ते इल्लिगल आहा न्ही ते, नाल्यार ताणें ते हायकोर्टान गेल्ले, ताणें एप्लाय करपा जाय आशिल्लें.